हांव एकच म्हणटलो की आयज ज्या पद्दतीन आयोजन जाल्लें आसा आयज 7-8 कडेन म्हणजे 7-8 अशे पद्दतीन युवाच्यो सभा जातात. फाल्यां सुद्दां मोदी मतदारसंघात केपें मतदारसंघात म्युनिसिपालिटी भितर असोच कार्यक्रम आसा. आयज खऱ्या अर्थान स्वामी विवेकानंद हांचे हे धोरण फुडें व्हरपा खातीर आनी जे तांचे विचार आशिल्ले ते विचार युवा पिढी कडेन ते पावचे, युवा पिढीन फुडें सरचे आनी खऱ्या अर्थान युवा पिढीचो जो आमचो कणो जो आसा, देशाचो कणो, राज्याचो कणो आसा, हे मजबूत आसपा जाय. आनी जशें आयज मुख्यमंत्र्यान मुद्दम जावन युवा जी पिढी आसा तांकां आपयल्ले आसा, तांकां प्रोत्साहन दिल्लें आसा, तांकां मोटिवेट करपा खातीर तुमी फुडें सरपा जाय, तुमी येवपा जाय अशें म्हणिल्लें आसा आनी म्हणून व्हरलो आसा. म्हणून आयज जे देश आसा, राज्य आसा ते खऱ्या अर्थान युवा पिढीच्या हातीन आसा. आमचे मुख्यमंत्री आपले आसा ते युवा आसा आनी ज्या पद्दतीन काम करता तुमी पळयल्ले आसात. सगळ्यांक आपलेशें दिसनाले, सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें अशें सरकार ते चलयता. कोणाकच काही द्वेष ना. आतां पळयात आमच्या प्रोफेसर उलोवप केलें जे आयज भेदभाव लोक पयलीं करी, ज्या पक्षा भितर आयज पयलीं आसले ती शिकवण वेगळी आसली की भाजप हे वेगळे पक्ष, भाजप हो असो पक्ष की म्हणजे भेदभाव करता, जातीवादी पक्ष. भावानं लागीं येयले उपरांत आमी लागीं गेले उपरांत आमकां कळ्ळें आसा अशें कांयच ना. सांगतलो कितें हें तुमकां आयकपाक येयल्यार तुमकां देव बरें पडटा. आयच्या दिसाक जे स्वामी विवेकानंदाचे 12 तारखेक जल्माचो दीस जालो आनी तेज्या आदारान युवा मोर्चा ही आमी घडोवन हाडली. युथाक आमचे स्पेशली BJP यूथ तांच्या लिडरान प्रेसिडेंट सगळ्यांक हांव देव बरें करून म्हणटा. ते आमच्या कोंकणीच्या गांवांत जेन्ना तुमी पयलीं 15-20 वर्सां जालीं तेन्ना लायट वयताली, तेन्ना पावर मॅडम आसलो, वॉल्टेज पावर नासली. पूण तुमच्या आदारान जेन्ना हांव उपोशनाक आसलो, फायल मूव जाली, तेणें ऑर्डर दिवंक ना. पूण आमच्या सीएमाच्या आदारान ऑर्डर घेवन 90% काम जालां 8.5 करोडाचें. हें सगळें येता तेजी सॅलरी एलडीसीचे एक किट आसा, त्या कडेन स्टॉक एंड ट्रेनिंग कोर्स आसा. कुट्टी हांगा शिकयता आमी एकाच वर्साचो कोर्स 12वी जाल्या उपरांत. आम्ही 60 जॉब काढले, ऍप्लिकेशन 65 केली. आज जर 10 पिंडाचे पोस्ट काढले 10,000 ऍप्लिकेशन येता. म्हणजे आमकां करियर चूज करता आसतना सुद्दां आमी कितें करचें हें आयच्या तरणाट्यांनी ठरोवपाक जाय. आनी हांव तेज्याय फुडें सांगता, BSc जाल्ल्या ग्रॅज्युएटान स्टॉकमॅन ट्रेनिंग कोर्स केलो आनी आज म्हणजे आपूण BSc जाला, हांव कित्याक वेटनरी असिस्टंट हांव हेजो विचार करूं ना. नोकरी आसत किंवा करियर घडोवपाचें आसत हें म्हत्वाचें आसा. म्हाका दिसता की म्हज्या गोंयांतले सगळे तरणाटे एक तर ते गव्हर्मेंट नोकरीत आसचे किंवा प्रायव्हेट नोकरीत आसचे, ना जाल्यार ते सेल्फ एम्प्लॉयड आसचे. आयज चलो आसूं किंवा चली आसूं स्वताच्या पांयार उबें रावप आयज नितांत गरज आसा. ते दीस फाटीं पडले आनी तेकाच लागून हय सरकारी नोकऱ्यो बरेच जाण म्हाका विचारता सरकारी नोकऱ्यो केन्ना येतल्यो काय म्हणून. हय सरकारी नोकऱ्यो येतल्यो. 10,000 पोस्ट आमी काडटा. कितले 10,000 पोस्ट फुडल्या 8 दिसाच्या भितर म्हाका दिसता बाबूच्या डिपार्टमेंटान जर आतां रोखडेच एडवर्टायज जाता. कांय दीस